वेळ आयल्या आमी जेवणाक सोम्याच्या जेजू थंय एक व्हड्या बांदान मोगाच्या सोम्याचे जेवण अर्गां बलिदान सर्गीचे पवित्रकाम गीता समाधान सोम्याचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावे आमेन. आमच्या सुमियान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानू एका कुटुंबाच्या स्पिरितान बरोवन हे पवित्र वेदी बोवारी आमी संगता मेळ्ळ्या. आयची देवस्तुती आमच्या कश्टांत देवाक विश्वासी रावया म्हणलो संदेश दिता. आमच्या जिवितांत कश्ट येतना आमचो बवर्त सांडिनासता आमच्या कश्टान देवाक विश्वासी रावोंक आनी आमच्या जिणयेन जैत आपणावंक जाय असो आदर ह्या मिसाच्या बलिदानान मागून घेवया. आज क्रिस्तांव शिक्षण दिवच्या शिक्षकाचो आमी उगडास काडन तांचे पासून देवाक अर्गां दिता. तांच्या मिसवा पासत ह्या वेळी मागया. भाऊ भयणीनो, आमच्या दिसपडत्या जिविताचे कश्ट दूख आमची पिडा शिडा आमचे सर्व इरादे आमच्या कुटुंबाचे इरादे आमच्या गांवचे पवित्र सभेचे सर्व इरादे घेवन ह्या मिसाक आमी आयल्या. ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर देवा बापाक आमी भेटोवया. असले सर्व इरादे आमी उडासा काडटना आमी ना फावो म्हणलें आमच्या उडासा काडया. मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां समी आयती करया आनी आमच्या पातकांची दूख धरया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वशक्तिधर देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत सरून वायट आनी बरें सोडून हांवें सैती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या बसो सदां संकार मरेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरिस्परा देवा लागीं विनाधिकृत म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुत सोम्या काकुत Krista kakutka Krista kakutka Somya kakutka Somya kakutka Mahima Mahima, 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 Mahima Deva, O Sagi Ani Shanti, Tacha Ista, Samsari, Service Pora Deva, Sargi Charaya. सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता.
वैभवापासून आम्ही तुका वाकडता सोमियाचे सुखेस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या बोचव्यात पोचताय आमचे मागे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. सर पदवीधरा देवा आमच्या कणवळ्या बापा आमचे वयलीं सगळीं विघ्नां पयस कर अशें आत्म्याक आनी कुडीक कसली चड कळज नासतना खुशाल मनान तुजी साकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. म्हाका बेवाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी अशें घडलें. रायान 7 भावांक आपले आवय सांगाता कैद केलें आनी समप आडवारल्या त्या दुकराचें मांस तांणी खावंक जाय म्हूण तांकां सपकाचे आनी जरबदाचे मार दिवन बलात्कार केलो. भावा मदल्या एकल्यान हेराच्या तरबेन म्हळें, तूं आमचे कडेन विचारूंक आमचे कडचें कितें जाणा जावंक सोदताय? आमच्या पुर्वजाचे कायदे मोडचे प्रास आमी मरूंक तयार आसाव. आपलो प्राण सोडतना तांणी म्हळें, क्रूर मनजाती ह्या जिवितांतली तूं आमकां काडून उडयशी, पूण संवसाराचो राय आमकां ससनाक उठयतलो, कित्याक ताच्या कायद्या पासत आमी मरताव. ताच्या फाटल्यान तांणी तिसऱ्याक दग दिलो. तांणी ताका जीब भायर घालूंक सांगतच ताणें ती भायर घाली आनी धैर्यान हात फुडें केले आनी हे श्रेश्ठ उतरां उलयलो. सर्गान हे सांदे म्हाका दिले आनी ताच्या कायद्या खातीर हांव ताची पर्वा करिना. ताच्या कडचे हांव ते परतून घेतलो म्हूण हांव बरवसतां. राय ताचे सेवाक तरणाट्याची उतरां आयकून आजाप जाले, कित्याक तो आपले कश्ट कांयच न्हय म्हूण लेखतलो. हो मरतस ताणें चवथ्याक दग दिलो आनी कश्टिलो. तो आपल्या मरणाक लागीं पावलो तेन्ना ताणें म्हळें, देव आमकां नव्यान जिवान करतलो म्हूण ताणें आमकां दिल्ल्या भरवशान मनशाच्या हातान पडून मरचें बरें म्हूण आमकां भोगता. पूण तुजें पुनर्जिवनपण केदींच जावचें ना. देवाचें उतार हें. देवाचे अडुपकार. दर्शन घे दादोशी सातोलो उठतस तुझे दर्शन घे दादोशी सातोलो. कांदे सर्वेस पोरा नित्यवंताच्या ओल्या चितिव नायक हांव मारता
ता दोषी सातोलो तुझ्या ओठाने मुझे मेटा तिरसणे नाव दोरे तायला ना मुझे पाय निसरोंग ना आपले हावलो मारता तू म्हाका जप दे देवा देवा म्हाका कांदे मुझे उतराची देव आय हा उत्तर तुझे दर्शन घे ता दोषी सातोलो तुझ्या पकडाचे सावळेत म्हाका लिपोन धर हांव जाल्या नितीवंतपणान चलोन तुझे मुखामळ तेकतलो हे दुर्गतींतलो उरतास तुझे दर्शन घेवन ता दोशी सातोलो हा उत्तर तुझे दर्शन घे ता दोषी सातोलो हा उत्तर तुझे दर्शन घे ता दोषी सातोलो सांग पावलो देसकोनियारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आनी आमचो इतलो मोग केल्लो आनी कुरपे वरवीं कळनातली बुजवण आनी उत्तम बरवसो आमकां दिल्लो देव आमचो बाप तुमच्या काळजांक धैर्य दिवं आनी हर एक बरें करण्यांत आनी बऱ्या उलोवण्यांत तुमकां तीर करूं भावा भयणीनो तुमचे मदें घडलेले बरी सोम्याचे उतार वेगळी विस्तारूं आनी सगळ्यान ते जैते वोन जावं देखून आमचे पासत मागा दोसकोरया आनी कोट्या मनशांत हांव आमकां सुटका लाबो म्हणून मागा कारण सक्कड मनीस सुवार्ता सत्मान दिनांत पूण स्वामी सदांच विश्वासी तो तुमकां बळ दितलो आनी कोट्यांच्या हाताक सांपडनाशी तुमकां राखतलो आमी तुमकां फरमायिल्लें तेंच बरी तुमी करतात आनी फुडें करतल्यात म्हूण तुमचे विशयान सोम्या तें आमकां पातयेनी आसा देवाच्या मोगा आनी क्रिस्ताचे सोंसणिकाये विशयांत तुमी शिकच्याक सोमींच तुमची काळजां उजवाडाव देवाचें उतार हें देवाची ओडपकार उबी रावया Alleluia, 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 Alleluia. Gesù Cristo मेल्या मदलो प्रथम ताका महिमानी पदवी ससनाच्या ससना Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तर जिव्यांचो तो देव मेल्ल्यांचो न्हय त्यावेळी थोडे साधुसेव मेल्ल्यांचें जिवनपण ना म्हणटात ते जेजूसाची येवन अशें सवाल करूंक लागले मेस्त्री कोण एकलोचो भाव लग्न जावन भुरगें नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान सरल्याच्या स्त्री लागीं लग्न जावन मेल्ल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करी जाय म्हूण मोयजेन आमकां कायदो बरोवन घाला न्हय तर 7 जण भाव आसले मालगडो लग्न जालो आनी भुरगीं नासतना मेलो उपरांत दुसरो आनी तिसरो ताच्या बायले लागीं लग्न जालें अशें 7 जण तिचे लागीं लग्न जालें आनी संतत नासतना मेले शेकी ती स्त्री मेली तर मेल्ल्यांचें जिवनपण जावच्या दिसा
त्या 7 जाणां भितरल्या कोणाची बायल ती जातली? ते 7 जण तिचे लागीं लग्न जाल्ले. जेजून तांकां जाप दिली, ह्या काळाचे दादले आनी स्त्रियो मात्र लग्न जातात, पूण मुखल्या काळाचे म्हणजे पुनर्जीवनपणाक योग्य जाल्ले दादले आनी स्त्रियो लग्न करून घेनात दिनात. देवदूतां सारकी ती, कित्याक ती मरनात, ती देवाची भुरगीं, कित्याक ती पुनर्जीवनपणांत वांटेली जातली. मेल्ल्यांक जीवनपण आसा म्हूण मोइजेचें रुजवात दिता. जर त्या बोल्या विशयांत बरोवन आसले कडेन सरेस्प्राक अब्रामाचो देव, इसाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हूण तो आपयता, तर तो जिव्यांचो देव मेल्ल्यांचो न्हय, ताका सकडी जिवंत आसात. देवाचें उतर हें कोंकणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भाव भयणीनो, पयल्यान पयलें सर्व काजारी मनशांक एक समाधानाची गजाल आसा आयच्या वांजेलांत. काजारी मनशांक म्हळ्यार सक्कड काजारी मनशांक न्हय, काजार जावन थोडीं थकल्यांत बेजाराय जाल्या तसल्यांक एक बरी खबर आसा, म्हळ्यार सरकार काजार ना. तशें जावन टेन्शन इल्लेशें उणें करियेत हांगा ताकेर जाता तें. जेजू म्हणटा जिवनपणा उपरांत काजार ना म्हणलें जेजूच्या उतरांनी सामका कळ्ळें. दुसरी एक सादी गजाल कितें म्हळ्यार आयच्या वांजेलान सांगलें, ह्या आयच्या पयल्या वाचपांत मकाबेवाच्या ग्रंथांत 7 जण भाव आनी तांची आवय तांकां दुक्रामास खावंक फोर्स केलो, खायनातल्याक तांकां शिक्षा दिली. तांतूय आमकां क्रिस्तांवांक मस्त समाधान. जुदेवांक दुक्रामास खावंक कायद्यांत आडवारलें, आमकां क्रिस्तांवांक कोणेय आडवारूंक ना. ती सूख समजणी काडून उडया. जें कितें आमी खाता तें भायर वेता, मनशाक मेळय ना म्हूण जेजून सांगलां. हें कित्याक सांगता म्हळ्यार आजकाल थोडे परन्या सल्ल्याक कोट करून सांगतात दुक्रामास खावचे हळे खावं नजो म्हळां केल्ले खातीर तांकां शिक्षा लायली. जुदेवांच्या काळार आमी जुदेव न्हय, आमी क्रिस्तांव, कसलीच हरकत ना. ह्यो 2 साद्यो आनी दिसपडट्यो संगती. मोगाळ भाव भयणीनो, आयची लितुर्जी, आयचो वांजेल आनी आयची वाचपां आमकां भोव गुंडायेची सतां कळीत करता. कसली सतां ही सासणीक सवालां आमी म्हणयेत. आमी खंयतन आयल्या, हांगासर आमी कितें करता आनी आमी खंयसर वेतेल्या. ही आमच्या जिविताची मुळावी सवालां आनी विशेश तरान आमकां हांगासर आमी ह्या जिविता उपरांत खंयसर वेतेल्या, हें आयचो अर्थ, हाची जाप आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां स्पश्ट तरान दिता. हे आमी अशें चिंतयेत, मनशां थंय आसची भोव गुंडायेची आशा म्हळ्यार कसली? भोव गुंडायेची आशा मनशां थंय आसची भांगाराक न्हय, आस्तीक न्हय, पयशांक न्हय, जेवणाक न्हय, खंयच्याकय न्हय, जियेवची आशा. मनशां थंय आसची भोव गुंडायेची आशा, जियेवची आशा. निमाणे हरियेक आखेर जाल्यार आनी एक 5 मिनटां म्हणी जियेत, ऑक्सिजन घाल गी, व्हेंटिलेटराचेर घाल म्हणी एक दीस जियेवया. जियेवची आशा मनशाक भोव वर्ती. अशें एक दाखलो आसा. कोणेंय एकल्यान सांगलें जियेवच्या आशाच्या की मनशाचो मोग चड बळिश्ट, सत जावयेत. पूण ह्या एका गणितांत अशें तांणी एक प्रयोग केलो खंय. हो प्रयोग तुमी आयकला आसतलो.
जियेवच्या आशेच्या की मनशाचो मोग तोय विशेष तरान एका आवयचो भुरग्याक आसचो मोग बलिश्ट मरणी दिक्करसूंक शकता अशी विज्ञानीनी एक प्रयोग केलो की एक्सपेरिमेंट. मनशातय न्ही मांकडाचेर एक प्रयोग केलो. न्ही जावन पयलें प्रयोग करतना गिनीपिग्स मांकोडू दुकराळ तांकां प्रयोग करना मागीर आमकां मनशांचेर प्रयोग करचो. पूण कोविडाच्या विशयान तशें जावंक ना. कोविडाच्या विशयांत मनजातीचेर प्रयोग करच्या बदलाक मनशाचेर पयलें केला ती वेगळी गजाल. अशें मांकडाचेर प्रयोग करूंक एक प्रयोग तांणी आरंभ केलो. एका मांकडाक आपल्या पिला सांगाता एका उदकाच्या टांकीन दवरलें आनी उदक भरलें. उदक भरलें त्या मांकडाच्या पांयां मसूर आयलें. मांकड उबें रावलो पेंगटा मसूर आयलें पिला काणगोन. गोमटे मसूर आयलें तकले मसूर आयलें पिला कडेन उखलून धरलें अशें आतांनी तकली बुडोवन गेली. आतां मांकडान जियेवची वाचची कांय साध्य जाताना निमाणें मांकडान पिलाक काण्ण पांयां पोंदा दवरून ताचे वयर रावलो मांकोडू. भाव भयणीन हांव खंयच्याच रितीन एका आवयचो मोग मनशांचो मोग आपल्या भुरग्यांचेर आसचो तें ल्हान करिना. पूण हांव कितें सांगूंक आशिता मनशाक जिवितांत आसा जियेवची आशा. कितले कश्ट जाल्यार ही जिवंत उराजे भोव निर्भागी जी ही आशा दिक्करसून जीवघात करतात ह्या जीव होगडायतात भोव निर्भागी ह्या भोव बिरमतीची गजाल. ही आशा आमकां ह्या संवसारांत मात्र जियेवचें न्ही. किर्तनकार म्हणटा आमचे आवक 60 वर्सां आनी बळवंत आसल्यार 70 ताच्या की चड मेळ्ळ्यार बोनस. पूण ह्या इतलीं वर्सां पाशार जाल्या उपरांतय जियोंक मोन आसा. त्या देखून आमच्या संवसारांत आसा ताज महाल आसा मेल्या उपरांत जियेजे. आमच्या संवसारांत व्हडलीं व्हडलीं बांदपां आसात आनी पाद्र्यापांक एक संवय आसता व्हडल्यो व्हडल्यो इगर्ज्यो बांदच्यो हांव गेल्या उपरांत हांवें जियेजे. आमकां वेगवेगळ्या तराची इमारत या मेमोरियल्स बांदच्यो संवयो. थोड्यांक फोंड बांदचे संवय कित्याक हांव गेल्या उपरांत हांवें जियेजे. ह्या विशयान म्हाका कितेंच सांगूंक ना. पूण हांव फकत सांगता मनशाक जियेवची आशा ह्या धरणीर आज मात्र न्ही सबार वर्सां जावन आसा आपल्या सुरवेर जावन आसा. आनी ह्या खातीर मनशान जायते प्रयत्न केला हर एक प्रयत्न केला. आनी लगभग जेजू जल्मोवच्या 2400 वर्सां आदीं म्हणजे आज आमी चिंतना 2500 वर्सां आदीं जुदेवा मदें चिंताप भोव बळिश्ट आसलें. आमी हांगा हांव सण गेल्या उपरांत जियेचे तर खंय जियेवचें आनी एका संवसारान जियेवचें. जिवनपणाचें हें चिंताप जुदेवांतय बळ जालें पूण सक्कट जुदेवांतय न्ही. आतां हांगासर आमी विचारल्यार एक सर्वे काडल्यार तुमचे पैकी कितले जाण पातयेतात जिवंत जाता म्हणून सबार जाण पातयेनात. तशें ओपिनियन बदलून आसता जुदेवा मदें. तशेंच फारिझेव पातयेताले जिवंतपण आसा म्हणून साधू सेव पातयेनातले जिवनपण आसा म्हणून. आनी साधू सेवांनी आज येवन जेजू लागीं सवाल विचारलें. एक पट्टू एग्जाम्पल दिवन पट्टू एग्जाम्पल म्हणटात. एक काजार जाल्लो दादलो मेलो ताचो बावी मेलो 7 जाण मेले. अशें जावंक साध्य ना. जेजूक शिरकावन घालचे खातीर एक पट्टू सवाल केल्लें तांणी. पूण जेजू सारकी जाप दिता. भाव भयणीनो ह्या एका जापींत जेजूच्या जापींत जिविताचें सत आटापून आसा. आनी हें सत आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत आयकूंक मेळटा. कशें साधू सेवांनी दिल्ल्या उदाहरणांत 7 जाण भाव आनी एक स्त्री आसली. पयल्या वाचपांत 7 जाण भाव आनी एक आवय. म्हाका बेव 7 जाण आनी तांची आवय. तांकां ते जुदेव जावन आसले. दुकरा मास खावंक तांकां आडवारलें धर्मा प्रमाणे. त्या देखून तांकां कायदो मोडूंक रायान तांकां दुकरा मास खावंक दिलें. पूण तांणी केलें ना. बदलाक ते मरणाक तयार जाले. आनी ताचे पयलें तांणी जाप दिली. एका भावान 4थ्या भावान दिल्ली जाप आयच्या पयल्या वाचपांत आमी वाचली.
तुवें आमचो जीव काडूंक पुरो पूण आमकां निमाण्या दिसा आमचो राय जिवंत उठयतलो आमी जिवंत जातल्या ह्या संवसाराक आमी नपयस जातल्या पूण आमकां सासणाचो राय जिवंत उठयतलो सासणाक भाव भयणीनो जिवंतपणाचें तें चिंताप थंयसर दिसून येता. पवित्र पुस्तकांत आनी एक बूक आसा तोबीताचो बूक. तातूंय एक गडीत आसा थंयसरी आसात एक स्त्री आनी 7 दादले. सारा म्हणली स्त्री तिका 7 दादल्या लागीं काजार जालें आनी हर एकलो काजार जाल्लो दादलो पयल्या राती मरोन गेलो. हे पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. 8वो दादलो जावन काजार जालो तोबायास पूण तो मरोंक ना कित्याक ताणें आपणाच्यो भार आपणाचें वोजें आपणाचें जिवीत देवाचेर दवरलें पातयेणी आनी त्या देखून तो मरोंक ना. भाव भयणीनो ही गणितां आमकां कितें सांगतात. हें जिवीत हांगास राखेर जायना. जशें आमी शिकवणे वेळार आयकलें आनी ह्या हप्त्यान आमी संभ्रमलें सर्व संता भक्तांचें फेस्त जे कोण हांगातावन पाशार जावन गेल्यात आनी एका संवसारान जियेतात. खंय आसा आनी एक संवसार वयर पळयतावंगी देगेक पळयतावंगी सकयल पळयतावंगी आमच्या समजणे प्रमाणे खंयी आमी पळोवयेत पूण आनी एक संवसार आसा. कित्याक जेजूनच आमकां साक्ष दिल्या सर्गींचें राज देवा बापाच्या समकाराचें राज आंजा बडव्यांच्या सांगोड्यांत आसचें राज थंयसर आमी हर एकलो पावतेल्या कित्याक पयल्यान पयलें जावन आमचो मलगडो भाव जेजू क्रिस्तूस थंयसर गेला. तर जिवंतपणांत आमकां पातयेणी बळिश्ट करचो वो आयतार. भाव भयणीनो चिंतून पळोवया आमी ह्या संवसारांत आयल्या कितें सर राटावळी आमी केल्यो कितें सर जिवीत आमी जियेल्या कितें सर बरेपण आमी केलें कितें सर कारबारां आमी केलीं. एक दीस मरणाच्या पेटेंत धरणीच्या सफेटी गुंडयेंत आमी नपयस जावचें जाल्यार ही जिणी जियोवची कांय म्हणी अर्थ आसा गी खंडीत जावन ना. एक कुटुंबाचो मनीस एक आवय या बापय लग्न जावन भुरग्यांक जल्म दिवन तांकां कश्ट काण्ण वाडोवन आनी तातूंचो जिणी सार्ण पिडा शिडा कश्ट सक्कड बघून एक दीस नपयस जावचें जाल्यार भाव भयणीनो असलें जिवीत फायद्याचें न्हय. बदलाक हें जिवीत मुंदरसून वता. मरण म्हणल्या मुटव्या न्हिदे उपरांत हें आनी एका जिविताक वता आनी थंयसर जेजूच्या सुत्रांनी आमी आयकुचें बरी आमी आंज बडव्या मरी आसतल्या. थंयसर ह्या संवसाराचे कश्ट नश्ट दूख पिडा शिडा प्रॉब्लेम्स कांयच आसचे नात. आमी आंज बडव्या सारके आसतल्या कांयच समस्या नासतना. मरणाचेर एक चिंताप आमी येदोळूच आयकलें आलमांच्या दिसा मरण आमकां सर्व समस्या तावन सर्व दुखी तावन सर्व पिडे शिडे तावन सुटका दिवचें एक महान गणीत थोड्या काळाक हें दूख दिता जाल्यार ही आमकां लांब काळाचो सूख संतोश लाभयता. मोगाळ भाव भयणीनो आमचो देव संता भक्तांचो देव मरोन गेल्ल्यांचो देव जिवंत आशिल्ल्यांचो देव कित्याक आमच्या देवाक हर एकलो जिवंत आसा. आयच्या वांजेलाची उतरां तो देव अब्रामाचो अब्राम केदाळा आसुल्लो 2-3 हजार वर्सां आदीं जाल्यारय देव अब्राम असो कित्याक तो जिवंत आसा. तो देव इजाक असो तो देव जाकोब असो तो देव हर एकले असो सांता भक्तांचो येदोळ मरोन गेल्ल्याचो आमच्या कुटुंबाच्या आमच्या आवय बापायचो आमच्या पुर्वजांचो आमचो आमच्या उपरांत येवच्यांचो कित्याक देवाक कोणूच मेल्ले मनीस न्हय सक्कडी जिवंत मनीस. हें कशें जातलें आमकां कळीत ना. जेजू क्रिस्त आज साधू सेवांकय शिकोवन दिता. तुमी सगळे सुकोवन पडल्यात तुमकां कळीत ना तुमी चिंतात सर्गाराज ह्या संवसारा बरीत आसता म्हणून वेगळेंच आमकां कळीत आसा मोगाळ भाव भयणीनो
एक काजूची बी आमी धरणीर रोयली जाल्यार इतली ल्हानशी बी थोड्या वर्सांनी येदो व्हडलो रूख जाता. खंयच्यान आयलो येदो व्हडलो रूख आमकां कळीत ना, देवाक कळीत आसा. ह्या संवसाराचे मिस्तेर कितें बदलावण जाता, कितें जाता आमकां कळीत ना. आमची मत समजणी इतली ल्हानशी देव सक्कडी करता आनी सर्गा राजा विशांती जेजू इस्स शिकोवन दिता. तुमी चिंचे बरी हांगा एक दादलो या 6 दादले या 7 दादले असले ते कोणाचो दादलो जाता, कोणाची पतीण जाता, हें अर्थ नातलें सवाल बदलाक थंयसर आसल्यो संगती आमकां समजनात. पूण आमकां घट्ट एक एविडन्स या विटनेस या साक्ष दिल्या जेजू क्रिस्ताक. हांव सर्गा राजाक वेता, तुमच्याकी फुडें वेता, तुमकां हर एकल्याक एक बिडार तयार करूंक वेता. तर आमकां हर एकल्याक थंयसर जागो आसा, हर एकल्याक जागो आसा. पूण तो जागो घेवचे बरी ह्या संवसारांत आमी जियेता ओंगी तें आमचेर रोंदोन आसा. निमाणी झडती निमाण्या दिसा येवची न्ही, हर एका दिसा जाता. कित्याक त्या दिसाची सवालां हर एका दिसा आज आमकां आयकोंक मेळटात. हांव भुकेल्लो खावंक दिलें तुमी, हांव तानेलो पियोंक दिलें, हांव विणगो आसलो नेसाण दिलें, हांव बंदीत आसलो पळोवंक आयल्यात, हांव एकसुरो आसलो सांगात दिलो. आज आमी केलें जाल्यार त्या दिसा आमी परिक्षेंत पास जातले. हांव त्या दिसा खातीर राखून आज आमी आमकां जाय आसले बरी केल्यार जीवनपणाचेर आमकां बरवसो ना म्हणलें बरी जालें आनी जीवनपणाचो संतोश आमकां लाभचो ना. भाव भयणीनो, जीवनपणाची पर्जा आमी खरेपणी ह्या हप्त्यांत हे नियाळचे समंजस जावन आसा. संता भक्तांचे आनी समेस्त आल्मांचे फेस्त आमी आचरण करतना आमी एक दीस सांता भक्ता सांगता एक जातले हांव आनी त्याच बरवशान आमी हर एक दीस जियेवया. जावं एक पिडा शिडा येता, या जावं एक नश्ट येता, जावं एक कश्ट येता, समस्या येता, हें आखेर जाता. रात 24 वरां उरना, काली रात थोडी वरां मात्र फांतें जाता, उजवाडटा, परत्यान दीस येता, कश्ट सदां काळ उरनात. त्या देखून देवाचेर बरवसया, खंडीत जावन तो आमकां कश्टांत आवन निवारण जिवंतांच्या गांवांत पावयतलो आनी आमकां हर एकल्याक देवा बापाचें तोंड पळोवंक फावो करतलो. तोच बरवसो जावं दी आमचो सदांचो, तोच बावार्थ जावं दी आमचो. आमी एमिसाचें बलिदान भेटयतना आनी तोच जेजू आमकां सर्गी राजाक एक दीस व्हरून पावोवन दी म्हणून मागया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. सतमंता देवाक पदवीधरा बाप्पा सर्गांनी पृथ्वीच्या रस्त्यार आणि जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावयलो गरबी संभवलो, आमकां मरेतां जल्मलो, पोंच ताका ताणें कसले, ताका क्रुसार जडलो, तो मेलो आनी ताका आनी पेलो, तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो, सर्गाक चडलो, पदवीधर देव बापाच्या उजव्याक बसला, तेन्तान जिवांची मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचे मोक्षाणे, कुडीचे जिवनपण, सदांचे जिवीत. आमेन. ओ मोगाळ भाव भयणीनो, संत भक्तांचो एकठार, कुडीचें जीवनपण हे मिस्तेर आमी नियाळ्ळे. आमी हरी एकलो ह्या कश्टान हांव सुटोन एक दीस कुडीचें जीवनपण जडून देवा बापाच्या राजांक पावाशें करपा देवा तावन आमी मागून घेवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा पवी सभा सोलोन वरच्या पापा साहेबाक, गवळी बापांक, याजकांक आनी धार्मीक भावा भयणींक तांच्या मिसावांत येवच्या विविध कश्टांचेर जैत व्हरूंक तुजी कृपा दे म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी अधिकाऱ्याच्या दुडवाच्या आनी भ्रश्टाचाराच्या ताळण्यांक बली जायनासतना देशाच्या उदरगते खातीर वावरूंक तांकां तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिडेंत कश्टूंच्या आमच्या भावा भयणींनी तांच्या भावार्थांत थीर रावून
धैर्यान तांची पिडा सोसून व्हरूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी ऐक. आमच्या युवजणांनी आनी भुरग्यांनी विविध तरांच्या कश्टांक सांबाळून कंगाल जाताना तुजेर बावट दवरून तांच्या जिणेंत जैत तापणावंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी ऐक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारे आजर जाल्लेल्या आम्हा सर्वांनी आमच्या बावडतांत दंडळ नासता देवाचेर पातयेवन आमची जिणी जियोंक जाय अशी कृपा तूं आमकां दी म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी ऐक. सर्गींच्या भोवदयाळ बापा आमचे थोडे आशा त्रेग तुजे मुखार आमी दवरल्यात आमच्या काळजा मनांनी आनी की सबार आसात तूं ते जाणाय तुज्या कुशे प्रमाणे आमचे गरजे ते कितें फावो कर म्हण मागता हांव. त्याच क्रिस्त आमच्या आसम्या मारिफात. आमेन. म्हणजे आणि तुमचे बलिदान सर्पद्वेधार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनातले महिमे आमच्या आणि त्या पवित्र सेवेच्या आगावा सर्वस्पर्क मानून घेऊ. मोगाळ बापा या बलिदानांत तुझ्या पुताच्या कष्ट मरणाचो संभ्रम आम्ही चलयताव. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आणि आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागताव क्रिस्त आमच्या सुमयावर बी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उभारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्ट मरणा वरवीं चडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेत सांग जिवीत ससनाचें आपल्या महिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी
आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस करतो. सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुकाचे, ओ सर्गी तुकाचे, ओ सर्गी तुकाचे, ओ सर्गी तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. ओ सर्गी तुकाचे, ओ सर्गी तुकाचे, ओ सर्गी तुकाचे, ओ सर्गी तुकाचे. बापा करोस तूं पवित्रतून सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक दणूनय देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कस मरण सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत ते वारवतले. हे म्हज्या आवडा करा. Bawarta so good pergatuya. जिसू मेलो, जिसू जीवन जाला, जिसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी जी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेत सांग. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या भग्यान बापा, पेद्र पावल आमच्या गोळे बापा, सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुकम्मळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे मये सांगता, जुजेतीच्या पदी सांगता, बागेवन धर्मदूत आसिसीच्यो सांग फ्रांसिसान सांग क्लारा आनी सर काळें तुका मान वल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Thias Jesu वरवीं, thias Jesu सांगता, thias Jesu थंय. पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सर्गींचो बाप जिव्यांचो तशें मेल्ल्यांचो समेस्तांचो बाप, कित्याक तो
ताका समेस्त जिवंत आसात त्याच बापाक जेजून शिकयल्या उतरांनी आमी आतां उलो मारया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची दुबाटकां भोगोस, आनी आमकां ताळणी पडूं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त कायम कांदी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सटय आनी सर आकांतांतले वाटय. तुझ्या क्रसोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याचे शांती समाधान सदांकाल तुमचे सौभे आसूं. तुमचे सौभे आसूं. भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया सुमी जेजू क्रिस्ताक ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभली आमी सर्व सुभागी. सोम्या, तुमचे भितर येवचे म्हाका फावना तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताचो उजवाड संसाराचो सोमी जेजू मोजो. दैवीक काणान पोसो आत्मिकतान बागोसो एकमाताचो मोजो. जेजू गवळ्या बोल्या तो जीवित म्हाका. जेजू क्रिस्ता दर्या दयेन तो पाव म्हाका. जेजू गवळ्या बोल्या तो जीवित म्हाका. करे सत्करी वाट करे जीवित आमचे करे निप्रत्वेचे. पुनर्जीवन पोंटीन आमच्या बरोशाचे देणे क्रिस्तायाचे. जेजू
बऱ्या दिनो जिवीत म्हाका येसू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका येसू गवळ्या बऱ्या दिनो जिवीत म्हाका येसू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका दाविदाच्या पुता इस्रायेलीच्या राया जेजू नजरेना देव बाळा मोरयेच्या इश्टा तूं पातक्यांच्या तुजे विची येना जेजू गवळ्या बऱ्या दितो जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका जेजू गवळ्या बऱ्या दितो जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका प्रार्थुया. कणवळ्या बापा जेजूच्या कोडी रक्ताच्या पवित्र जेवणांत तुवें आमकां दोश केला देखून आमी तुका दिनवसांव. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सर्गींचें बळ खऱ्या मनान केल्ले साखरेन आमचे भितर बाळच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार ओगलाब जावं जेजू क्रिस्ता आतां आनी सदां सर्वदा आमी ह्या दिसांनी बरी खबर आनी वायट खबर कशी प्रसारीत करयत आनी हे बरी खबर जेजून कशी मुखासून व्हरूंक आमकां आदार दिला ह्या विशयांत अपुरबायची शिकवण दिवन आतां आमी सच्या बलिदानांत आमच्या खातीर अपुरबाय तरान मागल्या मानसीक पाप चेतन लोबो आनी तांच्या सांगाता सा भेटवणी केल्ल्या आमच्याच मानसीक बाप फ्रांसीस फर्नांडीस गादोगाय की तुमच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. हेचें गायन अपुरबाय तरान भाऊ जॉन आनी आमच्या गायन मंडळीन गायिल्लें जावन आसा तांकांय आमी आभारी जावन आसा हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे भाव भयणीनो येवच्या शुक्रारा भुरग्यांक हांगा रेतीर आसतली. व्हडांक ह्याच जाग्यार सकाळीं 9:15 जावन एक वरा म्हणसर आनी ल्हानांक भुरग्यांक PUC ह्या डिग्री म्हणसरल्या भुरग्यांक हांगा आस्पाद आसा. चड जावन 8वी जावन 10व्या क्लासच्या भुरग्यांक सर्तीक माय दिवच्याक रेते दवरली जावन आसा. पूण ल्हान भुरग्यांक तुमी आपोवंक तुमकां आपोवणें दिलां आमी आनी तांणी येवयेत. ती रेतीर सकाळीं एज युजल 9:30 आराम जाताली. दनपारच्या जेवणाची वेवस्था केल्या 4 वरांक ही रेतीर संपताली. तस तुमच्या भुरग्यांक त्या दिवस कनकदासचे आनी ते जाल्ल्या देखून हॉलिडे आसा. तुमी दडी जाय म्हणून वडिलां लागीं आमची कालती विनंती जावन आसा. कपजीन मान्नाक जायतो आदार तुमी दिवन आसात आनी चडते मापान तो आदार दिवन हें कपजीन मान्ना मुखासून व्हरत जाय म्हणून तुमच्या लागीं आमी विनंती करता.
दैविक आकुळतीक आमी वंदन करया दैविक आकुळतीक नामान करया दैविक आकुळतीक आमी अर्गां दिवया दैविक आकुळतीक स्तुती करया जेजू तूं सोडवणदार काकुळतीचे रूपणे देवान धाडले वर्णे देणे जेजू तूं सोडवणदार काकुळतीचे रूपणे तुजे ताण वाळटा मोग बोगसाणे तुजे ताण वाळटा मोग बोगसाणे बेतलेमान जल्माल्या गरीब देवा वाट्यान निक्षेप जाल्ल्या राया खुर्सार मेल्ल्या अमर आसा उड्यान उबी जीवन धन्या दैविक आकुळतीक आमी वंदन करया दैविक आकुळतीक नामान करया दैविक आकुळतीक आमी अर्गां दिवया दैविक आकुळतीक स्तुती करया जेजू तूं सोडवणदार काकुळतीचे रूपणे देवान धाडले वर्ते देणे जेजू तूं सोडवणदार काकुळतीचे रूपणे तुजे ताण वाळटा मोग बोगसाणे तुजे ताण वाळटा मोग बोगसाणे मोगाळ पुता सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवान कृपेचे कृपेन देवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन